charging paying money to government. Gymnastics is charging their paying money to government. So say on that basis, I want to continue. I will pay 40% of the fees to government as a responsible. So you want to continue the same line? Yeah, the same line. Yeah. नेहरू स्टेडियमाचे टायकोंडोची क्लास चलताली आणि ताजो कोच आसा तो अर्जुनान रिटायर जाला आणि आतां ती इट ऑलमोस्ट म्हाका दिसता स्टँड स्टील पोजिशनान आसा, स्टॉप जाला. सो तांच्या पेरंट्साची सगळ्यांची डिमांड आसले ते कंटिन्यू कर म्हणून क्लास. आणि सेकंडली इफ म्हणजे टायकोंडोचो कोच इज नॉट अवेलेबल जर कसो आसा जाल्यार बाकीचे ज्या तरेन जे बॅडमिंटन टी आणि हाजे जे क्लासीस चलतात त्या तरेचेर तांकां प्रायवेटली करपाक दिवचे आणि अकॉर्डिंगली कितें रेवेन्यू आसा तो जनरेट जातलो तो रेवेन्यू गव्हर्मेंटाक ते बरें 50% वॉट एवर कितें पर्संटेज म्हणजे गव्हर्मेंटाचे कशें आसले सो त्या हाजेर वीथ आय पुट अ वर्ड वीथ कन्सर्न मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर आणि ताजेर कितें आसता सरकार हें आसता सुटाव करता. स्टुडंट कितले आहा म्हणून सांगतात ते सध्या 67 आसात थंय आतांची स्ट्रेंथ 67 इन एंड अरावंड साश्टीकार सगळे आनी तांकां जस्टीस दिवपाक जाय. भुरगे जर शिकता जाल्यार तांकां प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळटलें कारण ते आफ्टर ऑल गोंयच्या खातीर लॉरर करताले, गोंयच्याच खातीर मॅडल करताले. सो म्हजे तर्फे पूर्ण प्रयत्न जातलो की तांकां जस्टीस मेळटली.